आयज जे आमचे समस्त गोंयकार जे हांगासर येयल्ले आसा ह्या युनिटी मॉलाक विरोध करपा खातीर त्या सगळ्यांक आनी आमच्या गांव भावांक सगळ्यांक एक याद करून दिवपाक करता आमच्या पिढीक आता जे खबर नासतले की पुर्तुगेजांनी 450 वर्सां राज्य केले गोंयान आमचे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर हजारांनी स्वतंत्र सैनिकांनी आपले बलिदान दिले पण तितून जेन्ना गोंय स्वतंत्र झाले तेन्ना पयलींचे पॉलिसीन जो पुर्तुगेजांचो झेंडो जो आसलो तो सकल कोणी देवयलो खबर आसा कोणा आसा तुमकां खबर ना तो झेंडो देंवोवपी आसलो माझो बापूय तुकाराम सुभाष शिरोडकर आणि आसालो दिना काणकोणकार यांच्यानी केन्नाच आपण स्वतंत्र सैनिक म्हणून घेवंक ना आम्ही काही स्वतंत्र सैनिकांक विचारले अरे बाबा तुमकां खबर आसा रे तो झेंडो देंवोवपी कोण आसलो तो अजून पयलींचो जो जुनो जो फोटो आसा 2 तरणाटे वयर त्या पोलाचेर चडटा ते दिसता तर आमकां खबर ना म्हणपाक देवाला आसतलो रे म्हणून कोणी तरी म्हणजे कितें आमकां ट्रायबलांक किंमत ना अशें तेंच्यांनी दाखोवन दिलें तर आतां हांव मागतां ज्यांच्यांनी हो आमचो 2018 पासून आमचो गांव वाचोवपा खातीर आमकां सर्वस्व मदत केली आपलो कायदेशीर सल्लो दिलो आणि आमच्या गोंयचे समस्त जे एक्टिविस्ट आसा तांकां 2018 IT पार्काच्या वेळार हांगासर जमोवपाक आमकां मदत केली चिमलकारांक तो ह्या आमच्या गोमंत भुमीचेर देवान आमकां धाडिल्लो देवदूत डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस आम्ही सगळ्यांनी ताका नमन करपाक जाय त्याच बरोबर मॅडम नॉर्मा आल्वारीस त्यांच्या बरोबर रमेश सर आसा मागीर सगळे आसा तेन्ना आतापासून आमची जी कायदेशीर लढाई जी आसा तातूंत दोतोराची सगळी टीम जी आसा सगळी टीम आमकां मदत करता तेन्ना दोतोराक विनंती आसा त्यांच्यानी 2 शब्द आमकां सांगचा थँक्यू गोविंद बाब तुकाराम या सगळे लोक आमचे देव बरें करून तुमी सगळे लोक आयले हांगा सगळें गोंय आज तुमकां पळयता आनी सगळ्यांक गोंयांक सगळ्या लोकांक आज तरी बरो जोर पडला जोश पडला कित्याक तुमकां सगळें पळोवन इतल्या वोसान बसून हांगा चिंबळकारांक सपोर्ट करपाक तुमी आयल्यात आमी आतां ह्या विशय पर आमी आतां 10 वर्सां जालीं पयलीं ती IT पार्क आयली ताचे पयलीं विरोध करून गेली ताचे उपरांत ही आयला ही युनिटी मॉल आयली पयलीं हांगा मेर्सेस आयली 2022 आयली तेन्ना सेंट्रल सरकारान सांगलें आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून तूं युनिटी मॉल घाला कित्याक घाला कितें युनिटी मॉल म्हणून कितें कितें आमचे सगळे लोक ट्रायबल लोक आहात हे सगळे लोक आहात न्हू ल्हान लोक आहात आनी ते कितें हाताचें कितें काम करतात न्हू तांकां सपोर्ट दिवपाची तांकां मार्केट दिवपाची ताची ओरिजिनल कल्चर आनी आमी कागदां सगळीं पळयलीं ती कागदां सेंट्रल सरकाराची कागदां कितें म्हणटात हो युनिटी मॉल घातल्यार खंय घालूंक जाय खंय खूब लोक येतात ते ट्युरिस्टाचे गोंयान भरपूर ट्युरिस्ट आहात पण ते ट्युरिस्टाचे कितले लोक येतात म्हणून भरपूर लोक येतात तेंच घालत न्हू आमी एकच प्रश्न विचारले हांगा कोण येता युनिटी मॉल घालून हांगा डिमांड आनी सप्लाय दोनूय ना
हांगा कोण येतलो काम करपाक हातीन आनी हांगा कोण येतलो तांची विकपाक घेवपाचे कोण येतलो हांगा मार्केटूच ना तुम्ही घालतात हे कलंगुटान घालात नाल्यार पणजीन घालात आनी पणजे व्हडलो जागो आहा तो आमच्या 4 पिलराचे आता तो बिल्डींग आहा तो आर्टिझनाचो सेंटर तो बिल्डींग आता मोडटात तेच घालात ना कितली जागे आहात भरपूर लोक येतात पळय थंय घालात कित्याक म्हूण थंय वेपार जातलो हांगा खंय वेपार जातलो हांगा येवपाक म्हाका 3 किलोमिटर थंय गेलो आनी मागीर 3 किलोमिटर परत आयलो 6 किलोमिटर हांगाच गेले हायवे कित्याक म्हण हांगा भितर येवपाक कांय जागो ना म्हणून तरी तुम्ही कित्याक इतले पयशे हायकोर्टान आयल्यात डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आयल्यात बेश्टे पयशे उडयतात 100 कोटीचो प्रोजेक्ट गोवा इन्शुरन्स कोण ओ कोण हांगा कोण ऑब्जेक्ट करतालो हो सेंट्रल सरकाराचो पयशे आमकां मेळटात 100 कोटी मेळटात तुम्ही ऑब्जेक्शन कशी करून बेश्टे पयशे उडोवन वतात आमकां इतले पयशे मेळटाले हांव म्हणटा तुमकां इतले पयशे आहात तर चिंबेल ग्रामसभाच्या पयलीं ही चर्चा करा की हे तुमकां प्रोजेक्ट जाय की ना आनी ताचे उपरांत चिंबेल ग्रामसभाक आनी चिंबेल लोकांक मातशें विचार आतां 100 कोटी आमकां मेळटा तुमकां कितले जाय म्हूण पयलें तें विचार तुमकां कितले पयलें जाय तुमकां रस्त्याक सारकें करपाक कितले जाय तुमकां मेडिकलाक कितले जाय तुमकां शाळा तुमची ती बरी ना तांकां उदक ना टॉयलेट ना ताका कितले जाय तांकां हे एग्रिकल्चरात हे शेतीचें काम तांकां कितले पयशे जाय तांकां जाय 5 कोटी जाय 10 कोटी जाय 40 कोटी जाय तुमकां कितले जाय तुमी पयलीं विचारूंक जाय तुमी विचारूंक ना तुमी बेश्टे म्हणटा आमी येता आमी युनिटी मॉल हांगा घालता कित्याक म्हूण सेंट्रल सरकार आमकां 100 कोटी दिता पयले मॅर्सेसान इन्कार केले ते हांगा पावले तांकां कांय कारण ना बिल्डींग घालपाक बेश्टे तांकां म्हणटात आमकां 100 कोटी मेळटा आनी त्या कारणान आमकां ही बिल्डींग घालूंक जाय ते सांगलें आमी करूंक जायना कित्याक म्हणजे जमीन आसा ही जमीन सरकाराची जमीन प्रमोद सावंताची जमीन न्हय रोहन कावंतेची जमीन न्हय ती लोकांची जमीन आनी ह्या लोकांची जमिनाक कितें जाता ते लोकांचे मत घेवंकूच जाय आनी तुमी कितें करूंक जाय आसलें तुमी पयलें हांगा ग्रामसभान येवंक जाय आसलें आनी तांकां विचारूंक जाय आसलें कितें आमी हांगा एक प्रोजेक्ट घालता आमी इतलो पयसो हाडटालो आमी हे हाडटले ते हाडटले आनी ताचे उपरांत तांची कोऑपरेशन घेवन तुमकां करूंक जातलें पण तुमी येतात आनी म्हणटात ना आमी घालतले हांगा तुमी कितेंय करा आमकां 100 कोटी मेळटा 100 कोटी म्हणजे 30 कोटी बीजेपी वयतलेच 30 कोटी डायरेक्ट वयतले बीजेपीच्या बॉल्सान आनी मागीर कितें पयशे उरतले बिल्डींग घालपाक सो आय एम सेंग एकच डिमांड आहा आमकां तुमी गांवांत कितें करतात न्हू पयले गांवच्या लोकांक विचार तुमी खंयच्या गांवांत वच काणकोण वच हांगा वच पालऱ्या वच हांगा चिंबेलकाराक घेवन पयले तुमी विचार पळय आमी सरकार ही सरकाराची जमीन आनी आतां कितें करूंक आमी सोदता म्हणून मागीर तो गांव चर्चा करून दी आनी मागीर चर्चा केल्या उपरांत तांकां परवानगी दिल्या उपरांत मागीर तुमी फिजिबिलिटी स्टडी आनी हे स्टडी आनी टेंडर स्टडी करात ताच्या उपरांत काय ना जाल्यार आमच्या गांवांत आमच्या देशांत गोंयांत पंचायती राजच ना पंचायती राज कितें दिल्या कित्याक गांवच्या लोकांक गांवांक आमकां त्यानेच कितें करपाचें कितें येवपाचें की ना म्हणून आनी त्या कारण ग्रामसभा केल्या त्या कारण पंचायती केल्या ताचे उपरांत त्यांनी निर्णय घेतल्या उपरांत मागीर तुका कितें काम करूंक जाता पण त्याच्या आदी तुमकां काम करूंक जाय आनी त्या कारण आमी तुका विनंती करता हांगा कितेंय काम सुरू केलें हांगा आमी इतले आमकां इतिहास आहा ऑब्जेक्शन करपाचें वॉटले कंपनी ड्यूपॉन्ट आयले 1994 आनी फोंडा केली ते सगळे भायर गेले आनी SCZ पूण 18 SCZ आयले ते सगळे भायर पडले आनी कितले प्रोजेक्ट आयल्यात गोवान सगळे आतां मेलावलीची बायलां ताणें IIT भायर उडयली कितले लोकांक आमचे कितले सक्सेस आहा त्या कारण हांगाय असोच करूंक जाय आमचो गोवा फावंडेशनाचो सपोर्ट आहा तुमी सुप्रीम कोर्टाक जर वचपाक आहा तर आमी तयार आहा ते कांय प्रॉब्लेम ना आमी तयार आहा हांगाच्यान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान हायकोर्टान वयतले मागीर सुप्रीम कोर्टान वयतले आमी आहा ते कांय दुबाव ना पण तुमी मातशे अलग तुमचो कॅम्पेन आनी तुमचो स्ट्रगल तुमी दवरपाची हांगा जाग्यार येवपाचें
आणि केन्ना केन्ना दुसऱ्या गावात कितें जाता हरमलान इतलो लोक पावलो त्या कारण विश्वजीत राणे तो प्रस्ताव कॅन्सल केला. तसंच खंयचो नाकाले प्रोजेक्ट हाडटात म्हणपाचें न्ही अरे हो तो त्या गांवांत वयता आमी वचना म्हण ना वच कितें बेश्टें बस तिकेट घे आनी वच. हांव आतां पार्लातान आयला तुमकां सपोर्ट करपाक. तुमचे आतां दुसरे कितें प्रोजेक्ट पळयले तुमी आनी ते लोक ते गांवचे लोक ट्रायबल्स वगैरे ते विरोध करतात तांकां वचून सपोर्ट करा. आनी दुसरें कितें काम करतात ना आमी बेश्टें आतां हें टॅलिफोन युट्यूबान आनी सगळो तातूंच वेळ पिड्डार करतात. आमी बेश्टें तुमी मिटिंगान वचून तांकां सपोर्ट करा न्हू आनी बस हांगा बस आनी मागीर तुजें चलय तुजें युट्यूब चलय पण हांगा येवन बस आनी तांकां दाखय की भरपूर लोक हांगा रागान रावल्या सगळो राग बोला. त्या कारण आमी म्हणटा आतां कंक्लूड करता भिवपाची गरज आसा सरकाराक भिवपाची गरज आसा. आमकां स्लोगन जाय येन्स आमकां ती दुसरी स्लोगन प्रमोद सावंतांची नाका आमकां ही नवी जाय सरकाराक भिवपाची गरज आसा. जालें सारकें म्हणलें कित्याक म्हण हांगा कितें जालें फाल्यां हांगा कितें जालें थंय कितें जालें हरमलान कितें जालें सरकाराक भिवपाची गरज आसा. थँक्यू. देव बरें करून क्लाउड सर तुमकां. आतां आमचे दोगूच जाण लास्ट उलोवपाचे उरले आहा मागीर आमचो ठराव जातलो आनी एक आमचो फुडलो एक्शन प्लॅन तोय तुमकां आमी कळयतले. सो त्या पयलीं ओके आतां मागता सुनील नाईक फ्रॉम कारांबोली हू इज द टॅक्सी असोसिएशन लिडर मिस्टर 2 शब्द उलयचे. हांवें गुळे मारता तुमकां की हे गोंय कोणाचें अरे हे गोंय गोंयकारांचें अरे हे गोंय कोणाचें. पळय गांधीजीन 8 ऑगस्ट 1942 एक क्लॅरियन कॉल केल्लो ब्रिटिशांक धांवडपाक क्विट इंडिया मुवमेंट केल्लो. तो मुवमेंट म्हाका दिसता आयज तारीख 4 जानेवारी 2026 क्विट भारतीय जनता पार्टी मुवमेंट हांगासरल्यान कॉमेस जाला मरण. हे पार्टीक धांवडपाची गरज आसा आमकां 27 हांव खातीर मागता हांगासर जे व्यासपीठार बसलेले सगळे आमच्या लोकल पार्टीच्या लोकांकडे आयज हांगासर शिरोडकारांनी उलो मारला आनी युनिटी दाखयल्या. तशी युनिटी आयज तुमच्या मदीं जावंक जायी. ह्या सरकाराक जर फंडान घालतलो जाल्यार कित्याक फंड मारून 27 उबो आसा ह्या सरकाराक फंडान घालपाची कपासतात गोंयकारांकडे आसा. तुम्ही बारीक नोट करात जिल्हा पंचायतीक ह्या लोकांक कितली मतां पडलेली आसा ती. हे लोक आमच्यापेक्षा 20 फाटी पडलेले आसा. हे कोणाकडे सेटिंगा करता म्हणटा ते सारखे आसा. आमच्या उज्यान उलयला सेटिंगा करता म्हणटा हे लोक सेटिंगा करता आमी लोक कोणाकडे सेटिंगा करूंक वचना. ताजेर हांव मागता तुमचे कडेन की आतां टायम येयल्लो आसा एक तर जगपाचें ना जाल्यार मरपाचें आनी कांय उरोंक ना. ताजेर हांव मागता आख्खे गोंयकार जे पळय आमचे थोडे टॅक्सिकर बाब पावूंक ना ह्या मुवमेंटाक अवश्य आपलो तेंको दाखोवंक जावो. कित्याक आयज आमचे कडेन उरला पळय गोंयकारपण एकूच उरला आनी ते जर एक लोक ते भायल्या घाटयांक हाडूंक जर सोदता जाल्यार आमी तांकां हाडूंक दिवचे ना. आमचे विरेश बाबान उलो मारला फाल्यां करमळे टीसीपीन या. हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की आमचो टीसीपी असोच एक लढो चलता थंय आमचे तोळें आसा त्यावूय थोडा काड घालपाक हे शर्मा आनी वर्मा येयल्ले आसा. खातीर हांव मागता फाल्यां तुमी सगळे लोक मातशे टीसीपीन 10:30 येवचे. देव बरें जावं. मागता एडवोकेट आल्बर्टिना येवन मातशें 2 उतरां उलोवची. एका मिनटाक देव प्लीज. मगाल इश्टानो आनी इश्टानो म्हाका दिसता कोणी म्हटल्या पळय डबल इंजीन गव्हर्मेंट आसा आनी कोणी म्हटल्यार 4 इंजिनी आसा म्हणून आनी चावी दिल्ली आसा पूण डुप्लिकेट चाव्यो हिंगा गोंया हे सगळे दुसरे इंजिन चलयता तेंकडे आसा. तर ही युनिटी मॉल कितें ही सगळे देशभर वय ती स्थापन करून सोदता. तांकां म्हणटात युनिटी मॉल्स म्हणून. तेणी प्लॅन केला तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट म्हणून. तितूनय जुमला आहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आनी नॉर्थ गोवा काजू बियो.
काजू बियो हिंगा काजू मारून उडयता आणि मागीर हिंगा काजू बियो हे करूंक सोदता काय कितें तेणी सांगला आता सरकार चिंबलकार जेन्ना सीएमाक मेळोंक गेले सीएमाक दिसता ते तेन्ना तेणे सांगला 300 जॉब्स दितले म्हणून आता 300 जॉब्स दिता आणि कितले लोकांची रोजी रोटी मारून अशें कशें जातले 300 इतले लोकांची हिंगा स्थानिक लोकांची रोजी रोटी मारून 300 जॉब्स दिता खंय हे कितें एक आमची कोंकणी म्हण आसा फुलू फुस्तार फोजणे हे लोक फुलू फुस्तार फोजणे मारपाक सोदता तर आमी तेंका फुलूच्या फुस्तार फोजणे मारूंक दिवचे न्हू दुसरे की मागीर कोणे डिव्हेलपमेंट करता ते कोणाच्या फुस्तार आणि कोणाच्या फायद्याक हे आमी सदांच विचारतात आणि आमी चालूच करून दवरूंक जाय की हे विचारूंक आणि जेन्ना आमी डिव्हेलपमेंट म्हणटा तेन्ना सगळ्या लोकांची भागीदारी आसूंक जाय हे डिव्हेलपमेंट कशें फुडें व्हरपाचें तें फक्त वयली इंजिनान ती चावी दवरता ते कडेन न्हू सगळ्यांची भागीदारी आसूंक जाय आमकां हिंगा कितें जाय आमकां हिंगा कशें जाय सगळे नश्ट करून आमचे हे कसले शासन तर आमी शासन कशें आसचें गव्हर्नन्स कशें आसते हेजेर आमी आमची मतां मांडूंक शक्य जावंक जाय सगळ्या लोकांची मतां मांडून आणि विशेष ST SC बहुजन समाजाची लोकांची मतां कित्याक इतली वर्सां तेंची मतां कोण आयकूंक ना म्हणून आता तेंची मतां आयकून घेवंक जाय तर ही 2 उतरां सांगून हांव काबार करता जय चिंबलकर विवा गोवा जय भीम जय बिरसा मुंडा जय जल जंगल जमीन जय संविधान थँक्यू मॅडम आता मागता आमचो गांव भाव ब्रायन एका 2 उतरां सांगची एका म्हणटा इतर भाशेन आमकां एड्रेस करचे प्लीज ब्रायन नमस्कार भाषा गोंयकारांनो चिंबलकारांनो ही युनिटी मॉल कित्याक एक डेव्हलपमेंट आमी डेव्हलपमेंट आमचो सरकार डेव्हलपमेंट जेन्ना म्हणटा सो बिल्डिंगे म्हणटा आमची ती तोंय आहा ती डेव्हलप करूंक जायना आमची ती नॅचरल रिसोर्स आहा ती डेव्हलप करुया ती सारकी करुया त्या नॅचरल रिसोर्सीचेर आमकां कितें करूंक मेळटलें पळय वी कॅन यूज दॅट वॉटर आतांच कोणें म्हणलेलें की उदक डिप्लीट जाता उण्याक जायत वयता तर आमी तें आनी कित्याक नश्ट करता हें पोल्यूट कित्याक करूंक सोदता आमी तुमकां सगळ्यांक पयले स्वातेर वायंड अप करच्या आदीं सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी हिंगा एकठांय जाले म्हण आमकां हो तेंको दिवपाक देव बरें करूं एक दिलगिरी आम्ही व्यक्त करता तुम्ही पळयला आसतलें हांगासर आमचे खुबशे विद्वान सगळे एक्टिविस्ट NGOचे पुढारी हांगासर बसलेले आसा पण टायमा अभावी तांकां सगळ्यांक हांगासर उलोवपाक मेळूंक ना त्या बद्दल आमी दिलगिरी व्यक्त करता आणि आता आमची जी सभा जाली तेतून एक आमचे 2 ठराव जे आसा ते आम्ही हांगासर मांडटले तुम्ही सगळ्यांनी तुमचे हात वयर करून ताका मान्यता दिवची दुसरी गोष्ट आयज जे कोण आमचे स्पीकर जे हितून हांगासर आसा बसलेले मंडपान हे जाल्यानंतर ठराव जाल्यानंतर रिझोल्युशन जाल्यानंतर सगळ्यां कडेन मागता की तांच्यांनी हांगासर लागी येवचे बिकॉज हो जो ही जी आमची क्रांतीची ठिणगी जी हांगासर पडलेली आसा ताचे सगळे ते साक्षीदार आसा त्यांचे एक बरें डॉक्युमेंटेशन जावपाक जाय ते कोडे आयले हांगासर आपलो टायम काडून आणि
अशेंच गेले अशें जावपाक जायना हें डॉक्युमेंट जावपाक जाय हेका लागून सर आमी तुमचे कडेन मागता की फुडें येवचें आनी मागीर आमी हें करचें मातसो एक ठराव तुमी हें करा जस्ट अ मिनिट अजय आम्ही आता आमचो फुडलो प्लॅन रेजोल्युशन घेवच्या पयलीं तुमकां आमचो जे मुवमेंट आसा हे आमचें महायुद्ध आसा जो फुडलो आउटलायन दिता हे जे हंगर स्ट्रायक चालू असले तुम्ही फक्त हेजो ट्रेलर पळयल्लो आता हे हंगर स्ट्रायक खूप प्रकार जातले तीव्र जातले आनीक अग्रेसिव्ह जातले आमचो हंगर स्ट्रायक आमचें जे आंदोलन आसा जे पर्यंत वो बीजेपी गव्हर्नमेंट वो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ स्क्रॅप करिना चिमलासून भायर काडिना त्या पर्यंत आमचें हें आंदोलन चालू उरतले आणि आता हे चेन हंगर स्ट्रायक जातले आमी आमदाराच्या ऑफिसान वयतले टीसीपी डिपार्टमेंटान वयतले पंचायतीन वयतले जीटीडीसीन वयतले बीडीएन वयतले हेजो प्लॅन हेजे डेट्स आमी तुमकां आयज सांगचे नाजाल्यार फाल्यां सकाळी पर्यंत सांगतले मात हे महायुद्ध अशें हे चालूच उरतले आनी जे पर्यंत आमकां हो स्क्रॅप जायना ते पर्यंत आमचें हे चालूच उरतले सो दुसरें म्हटल्यार आमी आतां 2 रेजोल्युशनां पास करता रेजोल्युशन पहिला हांव इंग्लिशीन वाचता आणि मागीर तेजे कोंकणीन चालू करता आमचे पहिले रेजोल्युशन द ट्रायबल्स ऑफ चिंबल विलेज हॅव बीन ऑन हंगर स्ट्राइक सिन्स 28/12/2025 टू सेफगार्ड देअर water source, namely the designated wetland Toyar Lake and its surrounding ecosystem. The ongoing construction of the Unity Mall project and Prashashan Stamp is situated in the sensitive area that significantly affects the safety of Toyar Lake. This project has received the approval of Chimbal villagers, has received opposition from Chimbal villagers from 5 Gram Sabhas have been unanimously passed to reject it. Consequently, we strongly urge the authorities to promptly cancel the Unity Mall and Prashashan Stamp projects in this region. We request the implementation of the villagers' proposals as follows. Establishment of a water treatment facility that utilizes the water from Toyar Lake and create a biodiversity park in this vicinity. म्हटल्यार आम्ही सरकाराकडे मागता की पंचायतीन रिजेक्ट केला, ग्रामसभेन रिजेक्ट केला, सो वो युनिटी मॉल आमकां नाका आनी हांगसर हे उदकाचे आमकां उदक पिवपाक यूज करपाक जाय आनी बायोडायवर्सिटी पार्क करपाक हांगसर सरकारान हे प्रोजेक्ट भायर मारून हे करपाक जाय. सो सगळ्यांकडे मागता उबे रावन आणि निषेध करचो की हे जे युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ आसा ते आमकां नाका म्हणपाक आणि एक नवी क्रांती, एक नवी चळवळ जी आमी सुरवात केली आयच्या दिसाच्यान हे महायुद्ध बीजेपी सरकारच्या अगेन्स्ट एक तांकां मेसेज दिवपाक जाय की हो आमकां सरकारूय नाका, हे बीजेपी गव्हर्नमेंटूय नाका आणि हे प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल नाका. दुसरे आमचे रेजोल्युशन The villagers of Chimbal will also extend their support to fellow protesters and in other villages in Goa wherever environmental destructions occurs. We all unanimously pass the resolutions. म्हटल्यार आम्ही दुसऱ्या गावांनी म्हटल्यार करमळे, पाळे आणि खंयसरूय आख्खे गोंयान आम्ही चिंबलकार तुमकां सपोर्ट करतले. जशें तुम्ही आमकां सपोर्ट केला तशें आम्ही तुमकां सपोर्ट करतले. आणि ही क्रांतीची मशाल, ही क्रांतीची कीट या सरकाराक, या कौरव रूपी बीजेपी सरकाराक आज कळपाक जाय की आज चिंबलकार उठला. दिस इज युनिटी मॉल वर्सेस युनिटी ऑफ गव्हर्नन्स. आता या विलेजेस पुरते उरलेले ना. या आज सरकाराच्या अगेन्स्ट हो मुवमेंट आम्ही फुले व्हरता. सो आम्ही स्लोगन दिवन सरकाराक हे दोन्ही रेजोल्युशनां पास करूया. आमकां नाका, आमकां नाका.
आमका नका युनिटी मॉल आमका नका आमका नका बीजेपी आमका नका बाल मारा युनिटी मॉल बाहेर मारा युनिटी मॉल बाहेर मारा बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो युनिटी मॉल युनिटी मॉल आमका नका युनिटी मॉल आमका नका युनिटी मॉल बाहेर मारा युनिटी मॉल बाहेर मारा बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो युनिटी मॉल आमका नका युनिटी मॉल आमका नका युनिटी मॉल आमका नका आता शेवटी तुमका एकूच सांगू सोदता की हो जो आयचो आमचो लढो आसा तो फक्त या तळे खातीर आणि तळे भोवताचे हे वाठार आसा तेका खातीर, कारण तेका हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स आसा, नॅचरल नैसर्गिक इम्पॉर्टन्स आसा, त्याच बरोबर आयुर्वेदीक इम्पॉर्टन्स आसा. आणि शेवटी सांगपाचें म्हटल्यार 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी गोंयाचेर राज्य केले, पण ते 450 वर्सांचेर आमच्या पूर्वजांनी हे तळी शेतां पाटां सगळी व्यवस्थित सांबाळून दवरली. एक गोष्ट लक्षात येता, 450 वर्सां पोर्तुगीजान मनशांचेर अत्याचार केले, पण निसर्गाचेर केन्नाच अत्याचार केल्ले ना. पण आयज अशें दिसून येता हो सरकार मनशांचेर अत्याचार करता तो करतात, पण त्याच बरोबर हे निसर्गूय काबार करून चल्लेले आसा. तेका लागून शेवटी आज या महासभेक हांगा मोठ्या संख्येन जे राजकीय नेते, उदाहरणार्थ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एलजीबीचे लीडर मनोज विरेश आणि आमचे एमएलए कालू सेरेरा सर, त्याच बरोबर वेगवेगळ्या समाज संस्थांचे पदाधिकारी आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हटले ज्याचे उपकार आम्ही चिमलकार मरेपर्यंत विसरपाचे ना ते डॉक्टर क्लाव आल्वारीस, आणि त्याचबरोबर सगळे गोंयच्या काना कोपऱ्यातून वेगळ्या वाठारातून आयिल्ले आणि सबंद आदेशभर या वतान उभे रावन हे वत कडकडीत खावन हे सभेक उत्सव हाडलो, त्याबद्दल सगळ्याचे हांव चिमलकारांच्या वतीन मनापासून आभार मानता. देव बरें करूं. जय बिरसा मुंडा. हो रुद्रपाचा स्लोगन आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.